आयिल्ले आसात. ताका लागून आमच्या सगळ्या ह्या जितली हांगा लोक जमा जाल्यात कुंकळे मतदारसंघातले आमगेले यंग मिडल एजीचे तशें बायलो दादले भुरगे सगळे हांचे समक्ष उबो रावन हांव आज डिक्लेअर करूं सोदता की आमचो मनीस आमचो मान हो बेगारा खाला जेन्ना आमी आज ही मिटींग घेतल्या तेन्ना आमकां एकच योग्य असो मनीस दिसलो तो म्हणल्यार बाब एल्विस गोम्स. आणि आज हे मिटींगेच्यान ह्या सभेच्यान हांव तुमचे सगळ्यांच्या साक्षी आज हांगा डिक्लेअर करता की फुडल्या मतदार जेन्ना आमची इलेक्शन येतली चड वेळ ना डिसेंबरा म्हयन्यात तेन्ना तुमचो सगळ्याचो सपोर्ट बाब एल्विस गोम्सा दिवचो आणि भरघोस मतांनी आमचो मान वचोवपा लागून आमचो स्वाभिमान टिकोवन दवरपा लागून आमचो अभिमानान आमी ताका निवडून काडया आणि कुंकळे मतदारसंघाचो आमदार करया. कुंकळे मतदारसंघ आज खूब जाणांनी उलयता कुंकळे केले. कुंकळे म्हणल्यार फक्त कुंकळे न्ही, कुंकळे मतदारसंघ ज्यातून सगळे आमचे भाग येतात. तुम्ही सगळे ज्या भागांतल्यान हांगा आयल्यात तांकां खरें मनांतल्यान सपोज देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमकां हांगा आमी कोणेच पाकिटां दिवन किंवा पयशांचे एनवलप दिवन आपयले ना. तुम्ही स्वतः पेट्रोल खर्च करून स्वतः टाइम काढून स्वतःचो जे काम सायडीक दवरून तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात ते फक्त आमचो मनीस आमचो मान आमचो स्वाभिमान जागृत करपा लागून त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी हांगाची जी कितें रिफ्रेशमेंटाची अरेंजमेंट केल्ली आसा ती सगळ्यांनी घेवन तुम्ही फाटीं पणजे इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें आनी आतां तुम्ही म्हणटा कुंकळकारांक कुंकळचो कॅन्डिडेट जाय तेन्ना तुमी चिंतनासले पणजेकारांक पणजेचो कॅन्डिडेट जाय म्हणून. गुड क्वेश्चन. तुमच्या एक लक्षात येवपाक जाय पणजे म्हणटा ती ह्या आमच्या प्रांताची राजधानी. हे राजधानीन सगळ्यांक हक्क आसा. ह्या राजधानी भितर जशें टोनी साहेबांनी काम केल्लें आसा, हांवेंनूय काम केल्लें आसा. राजधानी ह्या मतदारसंघान फाटले तुमी कितलेय जर MLA काडून पयशात एक तसो पणजेचो असो तुमकां आमदार मेळचो ना. कित्याक जशी मुंबय महाराष्ट्रान आसा तशी पणजी आमची सगळ्यांची. ही कोणाची मालकी ना. मनोहर पर्रीकर पासून JB गोन्साल्वीस जरी तेंचे स्थानिक असले पण दे आर फ्रॉम माजोर्डा. मनोहर पर्रीकर वॉज ऑलवेज एवरीबडी नोज ही इज फ्रॉम म्हापसा. तुजो बाबूश मनसरात इज फ्रॉम ताळगांव. तुजो सिद्धार्थ कुंकळेकर इज फ्रॉम गोवा वेल्या. तुम्ही काढून इतिहास पळयात. तशें कांय ना ते राजधानीचेर सगळ्यांचो हक्क आसा गोंयकारांचो. आतां तुमकां परत कित्याक दिसना पणजे कंटेस्ट करचें? कित्याक कंटेस्ट करपाचें? म्हजो गांव म्हाका जेन्ना आपयता ती म्हजी ड्युटी. दीस इज अ कॉल ऑफ द पीपल ऑफ माय प्लेस. आय हॅव टू हीट टू दॅट कॉल. सध्या तुमी इनफ इज इनफ मुवमेंटा वांगडा आसा. इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा आमचो हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू. आयज तुमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले. तुमी त्या मुवमेंटान वांगडा वयतले आतां काय तुमी फाटीं सरतले? इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो हांव सपोर्टींग कोर मेंबर ही सगळ्यांक खबर आसा. इनफ इज इनफ मुवमेंट हातूंत मिक्स करपाक जायना. दीस इज द पिपल्स कॉल. हे म्हाज्या गांवचो कॉल. हो म्हजो गांव. हांव ह्या गांवांत जल्मान आयला. ह्या गांवांत शिकला. ह्या गांवांतल्यानूच हांव खंय तरी जॉबाक गेला. ह्या गांव म्हणजे पूर्वज सगळे ह्याच गांवचे दोनूय सायडीन आवय बापायचे सायडीन. तर ह्या गांवचे कॉल हांव नाकारूंक शकना. आनी अशें ना की इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा ती जी लोकांची चळवळ तितून हांव सहभागी जावंक शकना अशें कांय ना. कित्याक तो जो मुवमेंट आसा तो गोंयच्या हितान आसा. गोंयच्यो जमनी राखपाचे हितान आसा. आनी म्हाका दिसना आमचो जो अजेंडा आसा आमचो स्वताचो कुंकळकारांचो आनी ताचो तितून कसलेच कन्फ्लिक्ट आसूंक शकता म्हणून. आज कितलेशे एक्टिविस्ट तांचे कडेन हांव उलयलां. अशें आमच्या लोकांक थारायलां म्हणून सगळ्यांनी म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा. सो हातूंत कांयच डिफरन्स ना. इट इज बोथ कॅन रन पॅरलल. फायनली इनफ इज इनफ मुवमेंटाचे जे आसा कोर मेंबर्स दे कॅन टेक ऑलवेज अ कॉल. ते अजून कॉल घेतले जाल्यार देन इट वील बी अ डिफरंट मॅटर. पण कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा तो कसलोच ना. इनफ इज इनफ तुमकां सपोर्ट करतलो त्या मुवमेंटाच्या? इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो हांव एक ल्हानसो वांगडी. इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा तो एक व्हडलो ग्रूप. त्या ग्रुपान फायनली डिसिजन घेवचें पडटलें कितें करपाचें आनी कितें ना तें. इनफ इज इनफ मुवमेंट सरकारा कडेन कितें मागता? न्याय मागता. आनी आमी कितें मागता? न्याय मागता. सो जेन्ना न्याय मागपाक मनीस फुडें सरता कांयच प्रॉब्लेम आसूंक जायना. पूण तेंच्यांनी सांगलें न्हू पॉलिटिशियन कोण इलेक्शन कंटेस्ट करता तांकां आमी खंय तरी सायडलायन केला. तुमी एकदां भाशण केल्लें तितून मिटिंगेक
की आमच्या मदीं पॉलिटिशियन कोण ना, इलेक्शन कंटेस्ट करपी कोण ना, पॉलिटिशियन सायडीन दवरून हो मुवमेंट चालू आसा. म्हाका जाल्यार दिसना, सगळ्यांक खबर आसा हांव काँग्रेसचो मेंबर, सो आय एम अ पॉलिटिशियन. बरेचशे आमचे कोर वांगडी जे आसा ते खंयच्या ना खंयच्या पक्षा कडेन संबंदीत आसा. हो प्रश्न केन्ना येवंक ना. म्हाका खबर ना तुमी कितें सांगता ते. पॉलिटिशियनाक इनफ इज इनफान कॉल दिल्ले आनी थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेसच हें बिल तयार करून तेंच्या हातान दिल्लें आसा, जाल्यार ते कशें सेपरेट जातले. तांची इक्वल जबाबदारी आसा ही. एग्रीकल्चरल लँड बील म्हणटा ते ड्राफ्ट करून दिल्लें आसा सोंपें करपाक. हे 39 वचपाक जाय, 17-2 वचपाक जाय. ते जरी रायट डावन केला हायकोर्टान तेंय वचपाक जाय. हिल कटींग म्हणटा ते बंद जावपाक जाय. हे सगळें बंद जातलें जाल्यार पॉलिटिकल प्रोसेसाचो हेल्प जायच. दीस इज एडमिटेड. हितून कितें वाद आसा? तूं काँग्रेसींतल्यान रिजायन जालो. काँग्रेसींतलो रिजायन कित्याक जावपाक जाय? आमी डिसायड केला, लोक पयले, पार्टी मागीर. यू आर स्टील काँग्रेस मेंबर. Yes, I am. Yes, indeed, I am Congress. MLA who's there. I think the people who have assembled here, the message is loud and clear. Dr. Johnson असलो, हे सगळे असले. Message is loud and clear. The party has to hear it. If the party doesn't hear it, The Congress party is usually considered to be deaf to those things. So that is how, party's problem. how See, that is why I am you- saying party is second to me. People are first to me. कोणी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी हांगा येवन ह्या कुंकळचे भुंयेर एक जबाबदारी म्हणून म्हजेर घातल्या, ती पुराय करपाक म्हाका तांचो तेंको आसा अशें हांव गृहीत धरतां. कित्याक सगळे जे आयल्या ते आपूण काळजांच्यान आयल्या. कोणी कोणाक फोर्स करूंक ना. हे पावसाचे दीस, हो वीकडे बी आसा. खूब जाणांनी सांगलें की विकेंडाक ना जाल्यार संडे करा म्हणून. पण आमी चॅक करून पळयलें कोणाची अवेलेबिलिटी आसता कोणाची ना. आज जशें सेमी तवारी सांगा आसूंक जाय आशिल्लें, पूण सडनली काल तो प्लेयर मेल्ल्यान आनीक तो आमच्या टिमीक खेळ्ळो. कुंकली युनियनाच्या टिमीक खेळटालो पयलीं. ताका लागून एक प्रतिनिधित्व म्हणून ताका आमी सांगलें, म्हणजे आमी एग्री जाल्ले की ताणें वयचें. ताका मातसो विलंब जालो म्हणून ते आज पावूंक ना. तर हे सगळे एकठांय. हे आतां कोण? हे लोकांचें एक सॅम्पलिंग, म्हणजे लोकांक जे जाय ते ह्या लिडर जे बसून आसा ताणें आपली भावना व्यक्त केल्या. तेय बी कंटेन्शनान आसले. म्हणजे सुरवातेक सांगलां यतीन बाबान, हांगा देर इज नो दर्थ ऑफ टॅलंट, देर इज नो दर्थ ऑफ केपेबिलिटी. सगळेच आसा, केपेबल मनीस आसा हांगा. आनी ह्या आमच्या गांवांत आमचोच कोण तरी फुडें वयचो ह्या नात्यान हांवें जबाबदारी स्विकारल्या. आनी आमकां खात्री आसा सगळे जे कुंकळचे लोक, म्हाकाजांचे लोक, गिरतोलचे लोक, चांदोरचे लोक आनीक गुडी, पारोडा, अंबावली आनी तशेंच हांगा बाळ्ळी, हे सगळे एकठांय येवन हे आमकां तेंको दितले. कित्याक फायनली कितें आसा, वेगवेगळे विंगड वाठारांनी जे प्रॉब्लेम्स आसा ते आमकां भरपूर खबर आसा. आनी त्या लोकांचो पल्स कितें, त्या गांवांनी गरज कितें ही आमकां खबर आसा. आनी आमकां दिसता की वी आर इन द बेस्ट पोजिशन टू सर्व द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. Even Congress or anybody to give tickets to a person from our village, let him contest. Otherwise, he has to go independent. तर तू पहिले रावतवी म्हणून सांगलें Sangle, no, I told you my problem because of my health and I have my own problem. Age also, I am 74 not out, that is what I have told you. I have already given a statement. But my children are also saying, Dada, it will be possible for you for another 5 years. I have walking problem, all those things. So I said, somebody who is known, and you know this man has worked as a IAS officer. You know all the administration. You know something about, if anything from the policing side, I will be always there to guide him in future. If he wins as an MLA or otherwise also. खूप तेंपान जाग जाले ना आमकां कुंकळकार जाय म्हणून. जायले म्हणून कित्याक जायना आसले. आमचो मारिओ वाद जावना, आमचो आयरीस फेर्जिंद्र बेल जावना, राजन नायक जाला, मागीर तुका आयरीस जालो. ऑल ऑफ ए सडन आमचे थोड्या मनशांनी वचून तेंका हाडे पार्कसांनी कोंकोडे फॉर देयर ओन सेल्फिश एंड दॅट इज द रिजन वी आर फेसिंग दीस म्युजीक. नो MLA कोणूय जावं, खंयचोय जावं,
He cannot take revenge. It should not be revenge. You do the work. That is what I want to tell. प्रेझेंट MLA असतो सध्या रिवेंज घेता Revenge राहते नो आता ते हिरीने आगे तुम सांगितलं ना तो बाळा he is a gentleman, Mr. Dalal, who is known as a chief officer. Yesterday I phoned him. He saying, sir, I heard you have been transferred. So he said, I am going to Kushavati as deputy collector. So I said, you won't be all alone. I said, I will send some of my friends because I worked in Kursore, Dabal and all Kale and Pule to see you, I said. And I think now new chief officer is one Mr. Pumpolekar coming from Ponda, ex-Mamladar, or he was a Mamladar. So chief officer has to be straightforward. And this was the man who could give some justice to the people of Kumpoli. मग तुम्ही अल्विसा बरोबर असाल What? तुम्ही Of course, Kumpoli, I tell you what I told you, Kumpoli, anybody from Kumpoli, Elvis is there or somebody else, they have to decide now. I tell you, enough is enough. तिथून त्याचे मेंबर आहे. Now what happened, Patkar, he has been removed as the president of Congress party. He is still a member of Congress. He is also a member of Congress. But I am not a member of any party. I am my own man. सुमान होच आमचो स्वाभिमान ह्या बॅनरा फाटल्यान ह्या बॅनराच्या खाला हो विचार मुखार घेवन आमी ह्या कुंकळ मतदारसंघांतल्यान आमचो गांवचो मनीस विधानसभेत धाडपाचो आमी निर्धार केल्लो आसा. आनी जे क्रांतिकारींनी जी ही मशाल केन्ना ओपिनियन पोला शब्दाचा सारक्या मनशांनी हांगा घेवन काडिल्ली तशीच मशाल घेवन आमी आमच्या कुंकळच्या मतदारसंघांतल्या नीज कुंकळकारांक विधानसभेक धाडपाचो निर्णय आज ह्या सभेंतल्यान घेतिल्लो आसा. आज ह्या सभेक कुंकळेच न्ही म्हाकाजात, येर्तोली, बाळी, कुडी पारोडा, बायळी, चांदोर अशे सगळे भागांतल्यान दादले बायलो भुरगीं सगळे एकमतान आयिल्ली आनी सगळ्यांचो आवाज आसा की एल्विस गोब्स होच आमचो फुडलो आमदार जावचो आनी सगळ्यांचो तेंको एल्विस बाबाक आसा ह्या मिटिंगेंतल्यान तुमी सगळ्यांनी पळयिल्लें आसा. आज म्हाका दिसता आमी एल्विस बाबाक एकच रिक्वेस्ट केल्या की तुवें आमचे बरोबर ग्रावंडार रावन ग्रावंड रियलिटी पळोवची. बाकीचे आमदार जशे AC गाडयांनी आनी AC कॅबिनांनी बसतात तशें करनासतना तूं आमचे बरोबर रावचो. आमी तुज्या फाटोफाट खांद्या खांद देखून आसतले हाजेर आमी सगळे कुंकळकारांनी ताका जशें कुंकळे मतदारसंघांतल्या लोकांनी ताका उतर दिलें. मग तुमची बेदारा खाली रावतलो ह्या आमी सद्याक कसले पक्षा कडल्यान खंयच्याच पक्षा कडल्यान अपेक्षा करना कारण आमी स्वाभिमानी कुंकळकार आमी आमचो स्वाभिमान घाण दवरिल्लो ना तेन्ना आमी खंयच्या पक्षाक विचारप आनी आमचो स्वाभिमान विकप हें आमकां पडटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.